गोंय भाजपान सुभाष शिरोडकाराक काँग्रेसींतल्यान भाजपान प्रवेश दिल्ल्यान महादेव नायक बेजार आसलो। आयतारा महादेव नायकान काँग्रेसींत प्रवेश केलो। महादेव नायक पयलीं काँग्रेसीचो आसलो तो परत आपल्या घरा गेला अशें गोंय भाजपाचो अध्यक्ष आनी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान महादेव नायकाच्या काँग्रेस प्रवेशाचेर उलयतना सांगलें। महादेव नायकाचो फटको आमकां बसचो ना, कारण तेजे पेक्षा बाकीचे कार्यकर्ते BJP पक्षान आयिल्ले आसा सुभाषा बरोबर। सो महादेवाचे इफेक्ट काय जावचो ना? ना, इफेक्ट जावचो ना, तसो जावचो ना, कारण तो एकदा काँग्रेसच्यानूच भाजपान आयिल्लो। He has blamed you for party's debacle of आमचे बरोबर आसा। इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करतले केन्ना नॉमिनेशन पेपर भरता तेन्ना पळोवया। महादेव नायक भाजप सोडून गेल्ल्यान पोटवेंचणुकेक फरक पडटलो। भाजपाच्या उमेदवारांक चड मतांची लीड मेळची ना अशें भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान सांगलें। 700-800 लीड कमी जावपाक शकता, पूण फाटली सुभाषाची लीड आशिल्ली ती तशीच उरतली, तेजे पैकी थोडी मायज पडटली आमकां।